हॉस्पिटलाक विजीट हांवें दिला कारण एकूच हांगा आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीम लेड बाय डॉक्टर अनिल उमरसकर एज वेल एज डॉक्टर विवेक these other doctors, nurses and the support staff बरे काम करता. पूण इतले ते हार्ड वर्क केला आसतना सुद्दां एकदा लोकांक दिसता कामूच जायना कित्याक लोक हितून प्रॉब्लेमान येयला म्हणून. हें दुयेंस असलें आसा, हें दुयेंस पयलें नाशिल्लें. आख्खे जगाक, आख्खे भारताक, आख्खे गोंयांत हे प्रॉब्लेम आमकां भोगचे पडटा. आनी हे प्रॉब्लेम भोगतना फ्रंटलायन वर्कर्स जे आमी म्हणटा पयले दोतोर, नर्सीस, सपोर्ट स्टाफ, MTS सगळे मुखार सरून काम करतात. आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा जाय. देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट म्हणलेलें आसा. कितलेंय बरें काम केलें आनी इम्प्रूव जावपा जाय सिच्युएशन. ट्रिटमेंट मेळटा तेजो आनी खूंय सुदार हाडपा जाता. खूंय कितें शॉर्टेज आसा, कमीपण खूंय पडटा तें आमी भरून घेवपा जाय. ताका लागून हांव आज मुद्दम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयला. कालूच येवच्या आदीं 2-3 गोश्ट्यो म्हाका फीडबॅक आशिल्ली कित्याक हांव कॉन्स्टंट टच आसलो. एक म्हणल्यार ऑक्सिजन नासलें. काल माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन हांगा ऑक्सिजन एवेलेबिलिटी इमिडिएटली नासली ती आमी उणेंच उणें 40 सिलिंडर हांगा एवेलेबल केल्ले आसा. तेच बरोबर डॉक्टर नाशिल्ले. डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता एक कन्सल्टंट म्हणून हांगा अपॉइंट केला DHSान. डॉक्टर अनिल उमरसकर आनी डॉक्टर अनिल महेंद्र दत्ता हे दोनी कोऑर्डिनेट करतले आनी जाता तितले ट्रिटमेंट मेळटा तो आनीकूय बरो ट्रिटमेंट लोकांक दिवपाक ऑक्सिजन आसल्यार जातलें. ऑक्सिजन दिता आसतना GSIDC नांव नको कित्याक लागून ते डिले केला. ऑक्सिजन जी पायपलायन येवपा जाय हिंगा सपोज डायरेक्ट ऑक्सिजन कनेक्ट करपाक मेळपा जाय आसलें तें मेळना कित्याक दीस इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. हें जावपा जाय आशिल्लें. आतां GSIDC जुडा कडेन हांव उलयलां. जाता तितले बेगीन हें फास्ट ट्रॅक कर आनी इमिडिएटली हें काम जावपा जाय. आजूच हांव सांजचो CMा मेळटलो ताबडतोब हें काम करपाक आनीकूय इम्प्रूव जातलें कित्याक ऑक्सिजन आसपाकूच जाय. आतां आमी सेकेंड वेवाचेच उलयता, थर्ड वेव आनी येवपाचो आहा. सो वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड. स्टाफाचे आमी 3 नर्स आनी 3 मल्टीटास्किंग वर्कर्स न्यू ताबडतोब फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स हांगा काम करपाक लागिल्ले आसा टू शोर अप द एवेलेबल स्टाफ टू वर्क फॉर द पेशंट. हे भाशेन आनी दुसऱ्यो बारीक बारीक गजाली आसल्यो त्योय आमी हांगा सॉर्ट आवट केल्ले आसा. डॉक्टरांक तरी आमी सपोर्ट दिना, नर्सिसांक तरी आमी गव्हर्मेंट सपोर्ट दिना. हाव यू एक्सपेक्ट देम टू वर्क? आनी मागीर तांकां ब्लेम करपाचें. हांवें तांकां सांगलां एवरी वीक खंयचे आमी आतां सांगून वयता सरकार हें करतले. कित्याक जालना, केन्ना जातलें, कितले बेगीन तें कंप्लीट जातलें हांव येतलो हांगा स्टॉक घेवपाक म्हणजे जाला काय ना तें पळोवपाक. आनी हे भाशेन म्हाका दिसता सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीन सादारणपणे एक बरो ट्रिटमेंट दिता ते कोवीड पेशंटांक जावपा जाय आनी सगळ्यांची आमची तेजेर प्रयत्न आसतले. हांव हांगा आतां आयला तेन्ना आमचे सगळे इलेक्टेड जे मेंबर्स आसा, कावन्सिलर आसून दी, आमचे चिखलेचे आनी बोगमाळेचे सरपंच आसून दी, आमचे जिला आसून दी, सगळे येयल्ले आसा. काळजी आसा म्हूण लोकांची आनी आमी आनीकूय तांकां हेल्प करपाक रेडी आहा. जे वाडटा आनी मरणूय जाता आमी कितेंय करपाक रेडी आहा हें आमी लोकांक सांगपाक सोदता. आनी जाता तितले बेगीन सिच्युएशन नॉट ओन्ली नॉर्मलायज करून एक बरे स्थितीन हाडून बऱ्यान बरी स्थिती हाडपाक ट्राय करतले. गव्हर्मेंटाक पूर्ण खबर आसा हो सेकेंड वेवूच चालू आसा, थर्ड वेवूय येवपाचो आसा. आमी खऱ्यांनी प्रिपेर्ड आसपा जाय, तयार आसपा जाय. आतां आमी तयारी खातीरूच ही मिटींग दवरलेली आसा. बरी तयारी कर. आमकां जाय दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीज टू स्टार्ट वीथ जाता तितलो 100% करपाक आमी डिसायड केला.
जेन्ना 18 ऑनवर्ड स्टार्ट जातले आमी व्हॉलंटियर्स भायर काडून लोकां भायर काडून वॅक्सिनेट करतले, कित्याक देर इज नो अदर ऑल्टरनेटीव. जाता तितले लोक वॅक्सिनेट जावपा जाय हें आमी लक्षांत दवरपा जाय. आनी अशें केल्यारूच म्हाका दिसता जे आमी पळयता इतले लोकांचें मरण जालें, इतले लोक दुयेंत पडले, तें जावपा ना. ही परिस्थिती आमी रिवर्स करपा जाय. रिवर्स करपाक आमकां ताकद आसा. रिवर्स करपाक सगळ्यांनी मेळून काम करपा जाय. म्हाजी एकूच म्हणणी, हो टिका करपाचो टायम न्ही. टिका करपाचे जे टिका करता सरकारा, जे टिका करता थोडे लोकां, हें मातशें सोडून दिया. सजेशन दिया